Babundo, shall we open our Bible? If you have a Bible, please open your Bible, book of Revelation, Prokashni. If you have a Bible, Konkani or English or Hindi. And we are going to read chapter 3, book of Revelation, chapter 3, and verse 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ye verse ami aichesak astolya mogacha babundo. Can you read book of Revelation, chapter 3, book of Revelation, chapter 3, verse 15, 16, 17, 18, 20. देवाचे उतर अशें सांगता, तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेलयो न्हय आनी हांवूय न्हय. कितें तरी एक शेलो ओ हूं. तूं जावंक जाय आसलोय, पूण शेलयोय आनी उनूय न्हय जावन तूं शेलमोरो देखून तुका हांव ओनकून म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय, पूण कितलो तूं दोलदिरो, कनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका ही बूट दितां, गिरेस्त जावचे खातीर. म्हजें कडसून उज्यान निर्बेर केल्लें भांगार तूं विकतें घे, आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लॉज धांपूंक धवी वस्त्रां घे, आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग करतां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी देख शिकयतां. देखून उर्बेन बरोवन तुजें जिवीत बदल. ओपोले हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो तालो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करपी ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. ताचे बरोबर जेयतलो आनी ती म्हजे बरोबर जेयतली. हांव जैतिवूत जालां आनी आतां म्हज्या बापाचे कुशीक ताच्या शिंवासनार बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हजे कुशीक म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. जें कितें आत्मो पवित्र सभाक सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकचें. देवाचें उतर. Praise God. Praise God. Dear Karka. Praise God. Thank you, sister. Wonderful. Verse ami azlelia samogacha babundo. We are going to see wonderful message जावन आसा ही. आनी हांव मागता तुमचे लागीं सगळ्यांनी तुमचे लागीं पेन ओ बायबल आसा जाल्यार प्लीज मार्क करून दवर मोगाच्या बाब म्हणदो. आनी ही चर्च जावन आसा एंड टायमाची सिस्टम जावन आसा. एंड टायमार जेजू येवच्या पयलो कशी चर्च ह्या संवसारान आसतली ती देवाचें उतर आमकां दाखयता. दीस इज द पॅटर्न हाव द चर्च विल बी इन द एंड ऑफ द टायम. कितें कशी संवसारान एंड टायमार जेजू येवच्या पयलो चर्च ह्या संवसारान आसतली ती ही आमकां चर्च आमकां दाखयता. एंड दीस द लास्ट चर्च जीसस इज टॉकिंग अबाउट. हांव पळयता इट्स कॉल्ड चर्च लवदिसिया. हांव पळयता हांव टर्की म्हणटा बीन थिंगा. आतां आमी ताका कितें म्हणटा टर्की म्हणटा, बट यूज टू बी कॉल्ड एशिया मायनर. आनी जेजू मोगाचे बाब म्हणटा 7 चर्चींक ही लेटर बरयता जॉना वरवीं. Jesus is telling to John, write this letter to all the churches. And then Jesus won this last church, it's called Laodicea church. And आमी पळयता मोगाचे बाब म्हणदो ही चर्च जावन आसा
सो क्रिटिकल कंडिशन जावन आसा. आनी ह्या चर्चीन कितें आसा, इन दी चर्च Jesus not is inside. Jesus is not inside. जेजू चर्चीन ना, तो हुंय आसा, भायल्यान आसा. आमी पळयता केन्नाय तुज्या घराचेर कोणें देरार मारलो जायत आनी तूं न्हिदलोलो आसा आनी तुका खबरूच ना आनी तो देरार मारून तो पत्तो गेलोलो आसा. ओ गोडी डिलिव्हरी येयलेली आसा जायत. मायट बिकम डिलिव्हरी एंड दे नॉक द डोर एंड यू आर स्लीपिंग एंड दे गॉन बॅक. जायत गोडे आमी पळयता सबार जाण कोण सोयरी येता जायत आनी दारार मारता तुजेर, पूण तुका खबरूच ना तूं बिजी आसलो, तूं बिजी आसा. यू मायट बी बिजी इनसायड एंड दॅट द फ्रेंड or anyone who knocked the door, and when you not open the door, he go away. In the same way, my friend, will happen to each and every one who not wake up, not ready to meet the Lord. हेच भाशेचे मोगाच्या बाबा सभा जाणांक घडटले. जर तर तूं जीव जावना जाल्यार, शितीत धरूना जाल्यार, तुवें कान धरूना जाल्यार, कान तुवें उक्ते करूना जाल्यार, जेजूच्या तायाक many people will left on earth. आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबा तूं कंडिशन ऑफ द चर्च. कसलें कंडिशन आमी पळयता हे चर्चीचें लवदिसिया म्हणटा पळय ती चर्च निमाणी जावन आसा, बायबलाचेर मेन्शन केलेली आसा. आनी उपरांत चॅप्टर 4 देव जॉनाक वयर वता, स्वर्गार वता आनी स्वर्गार सोडयान जॉन संवसारान कितें जाता तें पळयता. संवसारान कसो लोक सफर जातलो, कसो लोक एकामेकाक जितो मारतलो, कशी झगडीं झुजां मोडां वयर सोड्या स्वर्गार सोड्या फातर पडटा मोगाच्या बाब म्हणटा दुयेंसां. आनी विथीन 7 years प्रेड many people will be die. आमी पळयता मोगाच्या बाब म्हणा तूं जरी तर तूं रॅप्चराक वचोना जाल्यार आय विल टेल यू प्लीज गिव योर लायफ टुडे. इफ यू मिस द रॅप्चराक वचोना जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणटा यू विल डाय. तूं माक घेयल्यारूय मरतलो आनी माक घेयनाय जाल्यार मरतलो. माक घेयना जाल्यार कितें जातलें, तुका जेवण ना, खावपाक ना, जेवपाक ना, बँकेतले दूड काडूंक ना, खंयच्या मेडिकलान तुका वचपाक दिवपाक ना, दोतोर तुका घेवपाक ना, तुका कोणें कितें करूंक जायना. यू कॅनॉट बाय ओ यू कॅनॉट सेल. तुका कोणें जमीन पासून आसा जाल्यार तुका बाय करूंक जावपाक ना, सेल करूंक जावचें ना, लायटीची बिलां हारी करूंक जावचें ना, कितेंच करूंक जावचें ना. आनी इन दॅट कंडिशन माय फ्रेंड पीपल आर गोइंग टू डाय. कित्याक मनशाक जेवण जाय, तुवें माक घेयनाय जाल्यार मरतलो आनी माक पळय कोण घेता तोय मरतलो. बायबल सांगता जो कोण एंटिक्रास्टाक वर्शीप करतलो आनी माक घेतलो ताचें आंग कुसोंक लागतलें मोगाच्या बाब म्हणटा. फोड येवन तांचे आंग कुसतलें मोगाच्या बाब म्हणटा. आनी दे ऑल्सो गोइंग टू डाय. आय आस्क यू टुडे प्लीज हें पळय संवसारांतलें कितें आसा तें टेम्पररी मोच्या बाब म्हणा तूं. डू नॉट मिस द रॅप्चर. I will ask you, do not follow any false churches, false preacher, but spend time with the word of God. देवाचे उतराक कोणें तुजो टायम घाल. हितून सत आसा. न खंयच्या प्रिचराच्या फुड्यान, न खंयच्या पास्टराच्या फुड्यान ना. सत तें देवाचें उतर जावन आसा. Jesus said, thy word is truth. आनी आमी पळयता हे चर्चीचें कंडिशन. एक डॉक्टर जसो एका पेशंटाक तपासता तेच परीन जेजू मोगाच्या बाब म्हणटा हे चर्चीक दाखयता तुजें कंडिशन कितें जालेलें आसा तें. आनी आमी पळयता जेजू म्हणटा हांव तुजीं कामां जाणा. ही चर्च कामां आसा तेका जायतीं कामां करता. दॅट दाव आर निदर कोल्ड ऑर हॉट. तूं ऊनूय न्हय आनी कोडूय ऊनूय न्हय, हॉटूय न्हय आनी कोल्डूय न्हय. जेजू म्हणटा तूं एक जावचो आसलो. आयदर कोल्ड ऑर हॉट. पूण जरी तर जेजू सांगता मोगाच्या बाब म्हणटा तूं लूक वॉर्म जाव जाल्यार आमी पळयता लूक वॉर्म म्हणजे कितें जायत, ऊनूय न्हय आनी तोंडूय न्हय म्हणजे मिडल. आनी तें कितें करता जेन्ना आमी उदक घेवता तसलें आमकां उदक कितें करता पोटान पॉयजन करता मोगाच्या बाब उंकारो हाडटा. आनी जेजू म्हणटा हे चर्चीन म्हाका उंकारो हाडलेलो आसा. आनी जरी तर तूं एक जा, कोल्ड जाल्यार कोल्ड जा, हॉट जाल्यार हॉट जा. म्हज्या पासून तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजो मोग कर. तुज्या दोगांक दोनयाचो मोग करूंक जायना म्हणलेलें आसा.
आणि ही चर्च मोगाच्या बाबंडो बिलिव्हरय दिसताली आणि अनबिलिव्हरय दिसताली. एक्झॅक्टली लायक जुडास मोगाच्या बाबंडो कितें आसलो? ही लूक लायक बिलिव्हर बट ही ऑल्सो लूक लायक अनबिलिव्हर. ही वॉज लूक वॉर्म. जेजूच्या बरोबर आसतालो तो nearly 3 years. He was with Jesus, but he also is a worldly man. दोना आदान तो चलतालो मोगाच्या बाबंडा. In the same way this church. आणि जेसू म्हणटा तू एक जा, कोल्ड जाल्यार कोल्ड जा, हॉट जाल्यार हॉट जा. अदरवायज जेसू कितें म्हणटा? तुका हांव म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलो म्हणटा हुंकोन. And Jesus give my friend listen. कितें तुज्या चर्चीन मिसिंग आसा पळय तें. जसो आमी पळयता एक दोतोर एक्सरे काडटा मोगाच्या बाबंडो बरो ना जाल्यार तुज्या आडांनी कितें आसा ओ कुडीन कितें जालेलें आसा, खंयचे कोणें मोडलेलें आसा, खंयचे कोणें तुका दुयेंस जालेलें आसा, तेच परीन जीसस एज अ डॉक्टर गिव देम वॉट इज युअर प्रॉब्लम इनसायड. कितें जालेलें आसा तुमच्या चर्चीक. आनी जेसू म्हणटा बिकॉज दाव से आय एम रिच. ही कितें आसली चर्च? भायल्यान संवसारले सगळे ताका पयशे आसले मोगाच्या बाबंडू. The church have worldly material, riches. They boast. They want maka I same like this false preacher, false prosperity gospel. God is going to give you health and wealth so that you become rich on earth. I is a false preacher. पळय लोकांक होटयता मोगाच्या बाबंडो. देव तुका हें दितलो, हेल्थ दितलो, बेसांव दितलो, सबार दूड दितलो, तुका तुझे खोडे बरोन वतले. एक्झॅक्टली चर्च इज बोस्टिंग लायक दॅट. आणि कितें म्हणटा? दे से आय एम रिच and increase with good and have need of nothing. म्हाका कांयच उणें ना. आयज सबार पळयला मोगाच्या बाबंडो. सबार लोक म्हणटा म्हाका कांय उणें ना, सगळें म्हाका देवान दिलेलें आसा, सगळें म्हजे लागीं आहा, कितें ना कितें उणें आसा म्हाका, सगळें उणें आहा. दीस चर्च इज बोस्टिंग माय फ्रेंड. And जेसू म्हणटा कितें उणें आहा तें हांव तुका सांगता. And Jesus say, I will tell you what is lacking in your church. जेसू कितें म्हणटा? Thou art wretched. That means helpless you are, miserable, poor, blind and naked. कितें ना? तूं helpless जावन आसा. पूण ही चर्च म्हणटाली आपणा कडेन सगळें आसा. ओ लोक म्हणटालो चर्चीले आमकडे सगळें आसा, देवान आमकां सगळीं ब्लेसिंगां दिलेलीं आसा. आनी जेजू म्हणटा मोगाच्या बाब म्हणटा लिसन जेजू कितें म्हणटा तें? तूं हेल्पलेस जावन आसा, मिजरेबल जावन आसा, अनहॅप्पी जावन आसा, तुज्या लागीं हरी जॉय ना, तूं पुअर जावन आसा. स्वर्गार कांयच ना तुज्या लागीं. संवसारांत तुका जायतें आसा पूण स्वर्गांत तुजे अकाउंटाचेर कांय ना. आनी ब्लायंड कुड्डो आसा तूं, तुज्या दोळे आजून उक्ते जावना. आनी कितें? नॅकीड. तुका आंगोसरा ना. चर्ची कोणे मोगाच्या बाबडून जायते असले संवसारान, पयशे लाखाचे लाख, पूण देवाच्या नदरे मुखार दे मिस माय फ्रेंड दीस ऑल. दे डोंट हॅव दीस. आनी जेसू म्हणटा हांव सांगता तुका कितें मिसिंग जालेलें आसा तें. तूं कुड्ड आसा, तूं ब्लायंड आसा. आनी तेका लागून जेजू सांगता मोगाच्या बाबंडो हांव खरेंच तुका सांगता, तूं आदर हॉट जा ओ कोल्ड जा. आजो तूं म्हाजो काळजां सोडया मोग कर ओ ह्या संवसाराचो मोग कर. कित्याक जेजून सांगलें आसा मोगाच्या बाबंडो संवसार ओ देवाचें उतर सांगता संवसार आनी संवसाराचो तुज्यान मोग करूंक जायना. Listen, my friend. You cannot love the God and love this world. No. One must be died. Paul said, I am crucified with Christ. I died to this world. In the same way, God told through Jeremiah, my friend, his own people. Here now these, foolish people. पडेला मोगाच्या बाबंडो आपल्याचे ओन प्रोजेक्ट देव कितें म्हणटा पळय ते. Here now these foolish people without understanding, सोजमणी नाहलेले मनशानो, which have eyes, जे तुमकां दोळे आसा भायल्यान पूण खरें म्हणल्यार भितरले दोळे ना and see not, which have a ear not hear, जे कान आसा बेश्टे भायले पूण आत्म्याचे कान देवान तुमचे उक्ते करूं ना. जेजू हेचें तें सांगता मोगाच्या बाबंडो. Listen. And as a doctor he offer them solution, medicine. Listen, as a doctor he want to save them from dying.
आमी पळयता केन्ना डॉक्टर मनशाक सेफ कोत्ता फिजिकल मोत्ताना ताका हॉस्पिटलान व्हरोन तेच भाशेन जेजूय म्हज्या बाबा एज अ डॉक्टर कसो हे चर्चीच्या फुड्यान येयलो आसा आनी दारार मारता आनी चर्च कितें आसा भितर मेलेली आसा थोडे जाण मोत्ता आनी थोडे जाण आजून जिवे आसा आनी कितें जालें आसा म्हज्या बाबंडू एज अ डॉक्टर ही वॉन्ट टू सेव देम फ्रॉम डायींग आनी ताका लागून तो चर्चीच्या मनशांच्या एका एकल्याच्या काळजाच्या दारार मारता एज अ डॉक्टर ही वॉन्ट टू हील देम बिकॉज दे हॅव अ डिजीज कसली तांकां दोळ्यांनी दिश्टी पडना म्हणटा जेजू As a doctor, he want to give them medicine in their eyes. As a doctor, he want to teach them. जशें आमी पळयता डॉक्टर सांगता अमक्या टायमार तुवें कितें जेवपाक जाय मेडिसीन जेवपाक जाय सकाळची सांजची तो डॉक्टर गेव हें खावपाक जायना तें खावपाक जायना तुका कसलें दुयेंस आसा जाल्यार हें सोडूंक जाय तो डॉक्टर कॅन गिव मेनी एडवायस सेम विथ जीसस वॉन्ट टू टीच देम द ट्रू डॉक्ट्रीन बिकॉज दे बोस्ट कितें बोस्ट कोत्ता आमकां कांयच उणें ना बट आय विल टेल यू माय फ्रेंड when you understand the Jesus more and more you will Paul said I want to know him म्हाका शिकोंक जाय जेजू कोण तो I want to know him more and more but the church म्हणटा म्हाका कांयच उणें ना सगळें म्हजे लागीं मेवलेलें आसा and as a businessman merchantman he want them make a spiritually riches in heavenly places and as a loving father he want to clothe them जसो एक बापूय आपल्या भुरग्यांक न्हेसयता तेच परीन जेजू म्हणटा जेजू एज अ चर्चीच्या दाराचेर मारता हांव तुका होरें न्हेसयता कित्याक कितें आसा चर्च जेजूच्या दोळ्या मुखार नागडी आसा क्लोथ ना रायचसनेस ना होलीनेस ना and as a loving friend he want to comfort them and then want to fellowship them आनी एकलो फ्रेंड जसो इश्टागोट कोत्ता उलोयता एकामेका कोणें तेच भशेन मोगाच्या भावंडो जेजू ह्या चर्चीच्या फुड्यान येयलोलो आसा लिसन तो कितें म्हणटा एंड जीसस सेड पळय तुजें कंडिशन बरें ना तूं म्हणटा रीच न्हय पूण जेजू म्हणटा तूं पुअर आसा तूं म्हणटा तुज्या लागीं सगळें आसा न्हय पूण जेजू म्हणटा तुज्या लागीं कांय ना म्हज्या बगोर जेजू म्हणटा कितें म्हणटा And I counsel thee to buy me gold try in the fire. कितें म्हणटा जेजू म्हणटा मोकोचें तूं गोल्ड घे खरें भांगर रीच जातलो जाल्यार खरो तूं ग्रेस जाता जाल्यार हांव तुका खरें भांगर दिता आनी कितें तें साल्वेशन रिडेम्पशन जावन आसा मोगाचो बाब म्हणटा खरें रिडेम्पशन खरें साल्वेशन हांव तुका दिता आनी जेजू कितें म्हणटा that they may reach and white raiment you don't have righteousness तुका righteousness ना मोची तुका आंगोस आसा तें संवसाराचें आनी तूं बेश्ट बोश्ट कोत्ता that you may clothe it and तुजी मेडेपण दाखोवपाक आनी जेजू कितें म्हणटा तुजे दोळे उक्ते जाता जाल्यार मुकुटचें म्हणटा आय स्लेव घे that thou may see पळयला मुगो बाब बंधू एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिता मेडिसीन दिता तेच परीन जेजू ऑफर कोत्ता हे चर्चीक मुगाच्या बाबा ही जावन आसा निमाणी चर्च बायबलाचेर आनी उपरांत चॅप्टर 4 to 19 पासून मोगाच्या बाब बंधू इन द मिडल ऑफ 19 चॅप्टर यू विल नेवर फाउंड द चर्च इन द बायबल कित्याक लागून चर्च विल बी रॅप्चर आनी ताका लागून मोगाच्या बाब बंधू लिसन हे चर्चीचें कंडिशन कितें जावन आसा जसो आमी पळयता एक मनीस मोत्ता क्रिटिकल कंडिशन वर्स्ट कंडिशन जालेलें आसा तेच भशेन ह्या चर्चीचें इन द सेम वे द चर्च इज रियली बॅड माय फ्रेंड रियली बॅड जी उकोंक हाडटा आमकां पळयता केन्ना उकोंक येता जेन्ना कितें पळोवंक जाल्यार जे आमकां ईट हाडटा पळय तें when we see anything is worst or dirtiness we feel like vomiting in the same way when Jesus see this church चर्ची खबर नासलें मोगाच्या बाबंदो आपणाचें कंडिशन कितें तें दी चर्च पीपल or pastor do not know what is the condition of the church they think they are okay that's the reason they boast before God I am rich म्हाका सगळीं ब्लेसिंगां दिल्लेलीं आसा हांव गरीब ना म्हाका देवान सगळें दिल्लेलें आसा म्हजे लागीं पयशे आसा सगळें आसा but the church do not know my friend how Jesus see
Jesus see the church is a naked, poor, blind. And listen, the condition. Listen. And Jesus said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in that person to him and will sup with him and he with me. जेजू हुई असा चर्चीच्या भायल्यान तुम्ही केन्ना पळयला मुगाच्या भाबंदो तुजें तर घर आसा तूं तर घराचो मास्टर ओ दोनी चाय कोणें आसूंक जाय न्हय ओय आनी तुका तुजें तर घर आसा जाल्यार कोणूय तुजे भितर स्लेब आसा जाल्यार तुजो ताडो आयकोन ताणें रोखडें घराचें दार उक्तें करूंक जाय आसलें पूण हिंगा आमी पळयता मुगाच्या जेजू कंटिन्यू विथ पेशंट जावन जेजू कितें करता दारार मारता चर्चीच्या एकल्या मेंबराच्या आनी जेन्ना म्हणटा कितें आसा हांव भायल्यान आसा खूंय आसा भायल्यान आसा चर्च कोणाची चर्च जेजूची जावन आसा द चर्च बिलोंग टू जीसस and Jesus should be inside the church but over here Jesus is outside the church not inside the church पडला मुगाचो बाबंदो केन्ना आमी भाड्याक दिता घरां आनी कितें जाता तो भाड्याक दिल्या म्हणटोच सभा लोक थिंगा रावता आनी उपरांत ते कितें करता आपणाची दादागिरी चलयता आनी कोण पळय मेन घराचो धोनी आसा ताका ती भायर उडयता आनी आपणाचें घर कोत्ता तेच भाशेची ही सिस्टम जावन आसा ही चर्च एंड ऑफ द टायम चर्चीन लोक आसा प्रेज कोत्ता हालेलुया कोत्ता पूण खरो पळय मास्टर आसा खरो पळय चर्चीचो हेड आसा तो खूंय आसा चर्चीच्या भायल्यान लिसन ताणें कितें म्हणलां आय स्टँड एट द डोर एंड नॉक कितें कोत्ता दारार माता आय विल एक्सप्लेन माय फ्रेंड कित्याक जेजू चर्चीच्या भायल्यान आसा पळय तें वी आर गोइंग टू सी आमी पळयता जेजून सांगलेलें आसा दोग वो तेग एकठांय जाता त्या जाग्यार हांव आसा म्हणलेलें आसा न्हय पूण हे चर्चीन मोगाच्या बाबंदो दोग वो तेग जेजूच्या नांवान एकठांय जावनूय जेजू खूंय आसा जेजू चर्चीच्या भायल्यान आसा पळयलां तुमी कितें डिफरंट हें हिंगा सांगता मॅथ्यू 18:20 फॉर वेर 2 or 3 आर गॅदर इन माय नेम जीसस सेड आय एम इन द मिड्स ऑफ देम हांव ताच्या सांगाताक आसा हांव मदें आसा पूण आमी पळयता हे चर्चीन लवदिसे म्हणटा पळय ते चर्चीन दोग वो तेग एकठांय जावनूय पासून कितें आसा कोण मिसींग आसा थिंगा जेजू मिसींग आसा मोगाच्या बाबून जेजू त्या चर्चीन ना जेजू त्या चर्चीच्या भायल्यान आसा लिसन माय फ्रेंड लिसन अनदर वन जेन्ना जेजू मोरोन कोण पळयलां जेजू मोरोन कोण शीच जेन्ना एकठांय जाले वेन दे डिसायपल गॅदर टुगेदर जेजू दार पासून कानासतना तेजे मदें उबो जातालो he not even knock the door when the disciple gather why because they have a fellowship with Jesus they know Jesus and जेजू दार कानासतना पासून तो झूम कोन त्या जाग्यार appear जातालो पूण द बुक ऑफ रेवल्यूशन चर्च म्हाका बाब म्हणतो तो भितर appear जावना लोकांच्या मदें he was not manifest over there he is outside the church Inga dar pasun kannashana mogocha bab listen and the disciples were gathered and when the doors were shut where the disciples were assembled with the fear of the Jews Jesus and stood in the midst padela inga darar maruna jesun darar mannashana pasun to rokodo zumkon ubo jatalo dogo tig jecha nawan ajera satinga पण चर्च ऑफ लावदिसिया म्हणटा पळय थिंगा जेजू चर्चीन ना मोदेंय ना पूण कितें आसा चर्चीच्या भायल्यान आसा लिसन हांव पळयता इवन तो कितें म्हणटा एंड इन द मिड्स ऑफ द 7 candlestick that is the church one like the son of man clothed with garment down to the foot आनी जेजू म्हणटा थिंगा मोदें आसलो पूण ही निमाणें पळय चर्च आसा मोगाच्या बाबूंदो त्या चर्चीच्या लोकांच्या भायर आसा जिवितान जेजू तेंचे ना ती चर्च कितें आसा जेजू नासतना मोगाच्या बाबून तो चलता जेजू नासतना सगळी बोशिंग कोत्ता जेजू नासतना सगळी प्रेज आनी वर्शीप कोत्ता आनी जेजू खूंय आसा जेजू भायल्यान आसा भितर ना लिसन कितलें कंडिशन सॅड जावन आसा चिंतलां मोगाच्या बाबून जर तर तुवें घर बांदलां आय विल गिव यू एग्जांपल तुवें घर बांदलां इफ यू बिल्ड अ हावस
and then तुजो भुरग्यान ओ तुज्या चेडवान ओ चेड्यान तुवें जें घर बांदलेलें तुका धांवडायलो घरांतलो भायर कितें कितें भोगचें ना तुका जाय तुवें सगळी कास्तीक काडल्या आनी तुजो चेडो तुका ओ चेडू एंड टायम तुका धांवडायता घरान येयनाका आनी देर दामता कितली लॉस जावन आसा न्हय सेम विथ जीजस माय फ्रेंड हे चर्चीन जेजू कितें केलो आसा दार धांपून भायर गेल्लो आसा आनी हो दारार मारता न्हय म्हूण एकलो पर्यंत ताचें आयकोना and this church is dancing rejoicing boasting and Jesus that side knocking the door and nobody open nobody listening nobody have time to hear Jesus voice जेजू दारार मारीत आसा मोगाच्या बाबंदो आनी चर्च आपणाच्याच मोतीन बुडलेले आसा आपणाच्याच कामांनी बुडलेले आसा आपणाचेच खरें कोत्ता पूण जेजू दारार मारता आनी जेजूचो ताळो एकलो पर्यंत आयकोना दे आर बिजी कोण ताका फॉलो कोत्ता नॉट द गॉड नॉट द होली स्पिरीट कोण पास्टर्स प्रिचर ए लावये ए फोटकिरे ए टीच कोत्ता फोटो शिकयता एंड दे लायक दिस मेसेज दे लायक दिस प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल पण खरो जो ताका ग्रेस कोत्ता तो हूंय आसा चर्चीच्या भायल्यान आसा कितलें सॅड जावन आसा मोगाच्या बाबा लिसन आमी पळयता हूंय आसा जेजू आमी पळयतले हीज लोकेशन हूंय आसा चर्चीच्या भायल्यान लिसन ताणें कितें म्हणलां बिहोल्ड आय स्टँड एट डोर कितें कोत्ता हांव रावलां दॅट्स मीन जीजस पेशंटली वेट आनी केन्ना आमी पळयता एक दीस 2 दीस 3 दीस आमी येता जायते गोळे 2 पावट 3 पावट दाराचेर मारता टाक 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 करून इफ समवन कम एंड नॉक द डोर 1 टायम 2 टायम 3 टायम 4 टायम तूं कितें कोत्तलो मोतीन जास्ती मारून कमेस कोत्तलो हूंय न्हिदलो जावं कोण बरो न्हिदता आनी हांव भायर उरलेलें आसा 1 वर जालें 2 उरलेलें आसा 2 वरां जालीं 3 वरां जालें दार पासून करना हूंय मेला जावं कोण असलीं उतरां आमी उलयताले मोगाच्या बाबा तूं उलयचें ना उलयतालीं आमकां दारूच काडना जाल्यार व्हडल्यान बोमाट मारतली ओय हूंय आसा रे न्हिदलो भायर सर बट जीसस इज नॉट लायक दॅट माय फ्रेंड जीसस इज पेशंटली वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन दॅट्स अ लव ऑफ जीसस ताका लागून मोगाच्या बाबा ही वॉज वेटिंग ईच एंड एवरी वन आयज आमी केन्नाय जायते जाण म्हणटा देव आसा जाल्यार हूंय आसा देव आसा जाल्यार संवसारांत लोक कित्याक सफर जाता वाय पीपल आर सफरिंग टुडे why this rape and murder is going on osha me munta no we ask the question if there is a god why this happen why people are dying today why god not do something I will tell you my friend if god show his judgment on earth all we are going to die eternity all we are going to damn eternity my friend and because of the patient they watch a patient anglagon God is waiting today, my friend. Peter said, God is not willing anyone should perish, but come to repentance. And exactly, we see the Jesus patient. केन्ना आमी पळोवंक जाल्यार एक पोस्टमॅन पासून ताका पेशंट आसना 1 पाट 2 पाट टाक टाक नॉक कोत्ता देर आनी कितें कोत्ता आनी ना जाल्यार सांडटा आनी पावता ओ तुका घरान रिफ्लेट उलयता अमकें दिसा कलेक्ट कर म्हणून पेशंट ना आयज मनशां कोणें there is no patient but Jesus waiting over here my friend even the church have a worldly music worldly worship आणि कोणाक फॉलो करता pastors or preacherank no Jezuk no देवाच्या उतराक they are following pastors and preacher who tell them what they need to hear and they did not want what they need to hear from the word of God they want what the pastor want to hear or they want what the pastor said tinkling ear the time will come Paul said they will not hear the right message true message and exactly Jesus is waiting them patiently and कितें कोत्ता and knock दारार मारता hoping मोगाच्या बाबा कोण म्हजो ताळो आयकोन देरा कोण येतलो आनी म्हाका दार उगटें कोत्तलो hoping Jesus someone might hear my voice and come and open the door for me पळयला मोगाच्या बाबा कितलो पेशंट आनी जेजू रावलेलो आसा एका मनशाक Jesus is so patiently wait for each and everyone and that's the reason he loved the world
God so loved the world that he gave his only begotten son. जसो तुका साल्वार केला तसोच देव सगळ्या मनशाक रावता मुगोच्या बाबंड. पण तेचे पेशंट सदांच आसचे ना. एक दीस बंद जातले. आय विल टेल यू. लिसन. कितें जालेलें आसा चर्चीचे कंडिशन? क्रिटिकल, व्हेरी बॅड. चर्चीक जेजू उलो मारता. होल चर्च हॅज सेट क्रायस्ट आउट. आनी चर्चीन कितें केलें आसा? चर्चीन जेजूक भायर काडलेलो आसा. Whole church pay no attention, my friend, to the call of Jesus. And church is without Christ. Church कितें जालेलें आसा? Without Christ. जशें आमी पळयता, तुज्या घरान सगळें आसा, बल्ब आसा, इलेक्ट्रीक सगळें आसा, सॉकेट आसा, पूण पावर ना जाल्यार कितें जालें? ते इलेक्ट्रीक ते घराक वालोर ना मुगो बाबा. इलेक्ट्रिसिटीक वालोर ना. If there is no power in electricity, your television will not work, fan will not work. The same condition this church. They have all this worldly good music, good worship, good. आम पळयता ह्या दिसांनी मोगाच्या बाबा चर्ची रॉक कॉन्सर्ट कशी दिसता पळोवपाक. लायटी आनी डान्स आनी कितें म्हणना. बरें म्युजीक आनी सगळें आहा, पूण कितें मिसींग आहा? मिसींग जेजू ना मोगाच्या बाबंडो. And listen, जेजू त्या चर्चीन खंय आसा? Church is without Christ. Church has no fellowship with Jesus. And church had no life. And church is separate from Christ. And ही church जावन आसा separate from Christ. आणि आमी पळयता हिंगा church is separate from church हिंगा मिस्टेक जालेली आसा. तो church is separate from Christ. हे कंडिशन जावन आसा हे चर्चीचे. आनी तेका लागून मोगाचे बावंडो जेजू कितें म्हणटा? म्हजी मेंढरां ती म्हजो तळ आयकतली. पूण हे चर्चीक जेजू उलो मारता, नॉक करता, पुता म्हज्या, तुवें म्हजे, म्हजो तळ आयक, कम, रिपेंट, चेंज युअर लायफ, म्हज्या फाटल्यान यो, म्हजो तळ आयको. पूण चर्चीक पडलें ना मुगोच्या बाबंडो. हे लोकांक पडलेलें ना. जेजू कितें म्हणटा? म्हजी मेंढरां म्हजो तळ आयकोन म्हज्या फाटल्यान येतली. माय शीप हियर माय वॉयस, बट दी चर्च इज नॉट लिसनिंग. चर्च इज इग्नोरिंग जीसस. चर्च इज नॉट पे अटेंशन टू जीसस कॉल. लिसन. जेजू प्रॉमिस करता, म्हजो तळ आयको जाल्यार कितें जातलें? लिसन. I stand at the door and knock. Then Jesus said, listen, he talking to the individual people now. जसो जेजू लावदिसिया चर्ची कोण उलयता तेच बरें मोगाच्या बाबंडो Jesus is talking today. I जेजू कोणे उलयता बाबंडो. And if you ignore, if you not pay attention, if you not very serious with Jesus, I will tell you, you will never go rapture. You will face the worst punishment on earth, worst disaster on earth. Kitin golden ten. Listen. And behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, कोणाचो voice? म्हजो ताळो, म्हजें उतर. खंयचोय मनीस म्हजें उतर आयकत जाल्यार, आनी आयकोन कितें कर जाल्यार नो हाली आयकता. जेवून आमकां सांगता, भावानो, भयणानो, देवाचें उतर हाली आयकता तसलें न्हय, पूण पाडटा तसलें जाया. Not the only listen, hearer of the word, but doer of the word. तुवें घोडे आयकला जायत, देवाचो ताळो आयकला जायत, बायबल आसला जायत, रातान दीस. But I ask you, have you obeyed? Jesus कितें म्हणटा? म्हजो ताळो आयकोन कितें जातलें? तो ओबे करतलो, येतलो देरा कोणें. He will come close to the door and open the door. That's meaning when he hear his voice, he will put practice. Open the door. आणि जेजू कितें प्रॉमिस केला? I will come to him and will serve with him and he with me. हांव ताच्या भितर येतलो, म्हजी ताका वळख दितलो, म्हजी जॉय ताका दितलो, ताचे संग ताका हांव जेवण जेयतलो एज अ फ्रेंडशीप. हांव ताच्या सांगाताक रावतलो एज अ फ्रेंड. And I will guide him and lead him. Jesus promised, my friend. My friend, I will tell you,
हे सगळे संसार जे तुकडे फ्रेंड आसा ते सगळे डुप्लिकेट जावन आसा बाबण. It will not help you. But this only one friend said, I knock the door, I will definitely come inside in you and help you have fellowship with you, eternal fellowship. Listen, my friend. I will tell you. You know that Jesus talked about the parable? Second coming. And he said, and ye likewise unto a man that wait for their Lord, when he returned from the wedding, that when he come and knock, they may open unto him immediately. And ye churches there are matter. And ye churches there are matter. Mogacha Baba, nobody bother, nobody listen. Hori shikon, koro, sazmoni dyacha utrachi kon aikona, pun kitne aikota? So gile kani end of the time are. And Paul or Apostolani warning dilenasa, they will listen the false teaching end of the time. And Jesus Mutatu Oslo, servants also Oslo, you must be servant like this. When the master knock the door, you immediately open to him. But this church is not opening the door. But Jesus is patiently wait, my friend. Jesus Rauta. Listen, my friend. A church ki zalelasa. Compromise with the world, friendship with the world, and James Muta ye adulterers and adulteresses. Know you not the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore be friend of the world is enemy of God. And कोणाचा ताडा ऐकona? जेजूचा ताडा ऐकona, पण संसाराचा ताडा ऐकota. Preacheranचा ताडा ऐकota. False preacher and Satara no hora devosa tado. Listen, my friend, when Jesus called Zacchaeus and Jesus knocked the door of Zacchaeus' house or Zacchaeus' heart, Janna Zacchaeacha Kadzache derar malne Jesun, then nakit zale, Zacchaeus, calm down. Padela mogocha babundo Janna Zacchaeus, dewan ulamallo Kadzache daracher malne tacha. Zacchaeus zada chadlalo to bhegi binge dhyan yelo, and Bible says, listen, and Zacchaeus made haste and calm down, and Jesus kit sangta, today I must abide in thy house. And he haste and calm down and receive him joyfully. Rokdo tado aikolo mogacha babon Jesus otene. Ja mere Jesus teje karzache darar malne to an rauna zadacher rokdo sokolelo. When Jesus knocked the door of his heart, Zacchaeus did not stay there on the tree. He calmed down joyfully. What a joy! Zoom content dahar kutengene karzache apnacha bitor Jesus ke upak. Listen, what will happen, my friend? And he said, Zacchaeus stood and said, Lord, behold, the half of my good I give to the poor. I have taken, if I have taken anything from any man, false accusation, I will restore him fourfold. Janna Jesun त्याच्या कर्जाचे दारार मारले. तिंगाच रावना मगच्या बाबून जेजू. हाली ताका एकूच उलो मारलो. एकूच नॉक केलं त्याच्या कर्जाच्या दाराचेर आणि Zacchaeus झुमकन देवन येयलो. What a joy! Zacchaeusचे काडीज, Zacchaeusचे दार बंद असले जेजूक. जेजूच्या एकाच उतरान मगच्या बाब म्हणतो दार ताणे उगटे केले. आणि Zacchaeus आणि ताका आपल्या घरा हाडलो आणि सांगता, लॉर्ड हांव सिनर लॉर्ड, हांव पापी लॉर्ड, हे म्हाका नाका, हे गुड्स, हे संवसारातले गुड, म्हाका रिचीस नाका लॉर्ड. पूण चर्च कितें करता, आय एम रिच, म्हाका सगळें आसा, म्हाका कांय उणें ना. पूण Zacchaeus कळलें मगच्या बाब म्हणतो जेन्ना जेजू होरो तेज्या जिवितान येयलो, आपणाचे भितर सगळें उणेंपण आसा. जेजू ना जाल्यार सगळीं एम्प्टी जावन आसा, युजलेस जावन आसा. And Zacchaeus मगच्या बाबून सगळ्याच्या उजेर जेच्या उजेर कन्फेस केले, लॉर्ड आय एम सिनर लॉर्ड, पळय हांवें कोणाक होटयला, चोरला, हांव परतून दिता लॉर्ड. दिस द रिजल्ट माय फ्रेंड. Listen, I tell you. Before I close, I ask you, have you opened the door of your heart? तुझ्या कर्जाचे दार जेजू उगटें केला मगच्या बाबून. Have you opened your heart? जेजू तुझ्या कर्जान येयला मगच्या बाबून. तुझ्या कर्जाचे दार उगटें केला. I will tell you,
If you not open the door of your heart to Jesus Christ, many people going to left on earth, my friend, they will not go rapture. Sabar jण rapture goyचे ना मगोच्या बाबंदो. And two reason I will give you. कित्याक लागोन हाली दोन reasonak लागोन एक जावन आसा मनशाची pride. Because of the pride. Pride लागोन पडेला मगोच्या बाबंदो चर्चीच्या दाराचेर मात्ता, मेंबराच्या दाराचेर मात्ता आणि लोक आयकोना. जेसूक तुम्ही पडलेला आसतले सबार जण आमकां सांगनाका आमचे पुर्वज आसा, आमचे पाद्री आसा, आमचे पास्टर आसा. They ignore. Why? Because of the pride. जेन्ना जेजू खरो त्यांच्या काळजाच्या दारार माता चर्चीन एकल्यान परी कितें करूं ना, जेजूक दार उक्तें करूं ना. But the same knock, Jesus knock on Zacchaeus' heart. Zacchaeus काळजाचेर तेणें मारलें. Zacchaeus रोखडें दार उक्तें केलें. कित्याक? He was humble before God. And Bible says that God give grace to the humble. And कित्याक लागोन मनीस रॅप्चराक वयपाक ना? Pride लागोन. Listen मोगाच्या बाबंदू. In the book of Jeremiah, chapter 44 verse 16, God said Jeremiah, go and tell my people they need to be repent. And जेन्ना Jeremiah येयलो तेन्ना सांगोंक, listen कितें लोक ताका सांगता पळय Jeremiah. And as the word of the Lord thou hast spoken unto me us in the name of the Lord. कितें म्हणटा? Jeremiah, जें तूं देवाचें उतर आमकां सांगता, कितें करता? We will not hearken unto thee. आमी आयकोपाक ना. कितें? मनशाची प्रायड. जायत गुळे आयज तुका कोणें सांगलां मोगाच्या बाबा बाबा तुजें कंडिशन सारकें ना, तुवें एग्जाम केला तुज्या लायफाची, आनी कितें सांगता जावं कोण. आनी कितें जावन आसा? मनशाची प्रायड. बायबल सांगता आमकां चवकशी कर म्हणलेलें आसा. Examine yourself. You are really hear the voice of Jesus. If Jesus really come inside in you and तुका ट्रान्सफॉर्म केला जाल्यार झाकियाच्या भाशेन. आणि दुसरें जावन आसा मोगाच्या बाबंदो, रॉंग चर्चीस. जरी तर तूं खंयच्या रॉंग चर्चीनी आसा, खंयचो प्रिचराच्या फुड्यान, पास्टराच्या फुड्यान जो रॉंग शिकयता त्या चर्चीन आसा जाल्यार मोगाच्या बाबंदो, यू विल नेवर गो रॅप्चर. यू नो वाय? लिसन, द बायबल कितें सांगता? There's another Jesus and another gospel and another spirit. And Bible warn us. And ही चर्च जावन आसा लाउदिसिया मोगाच्या बाय वर्ल्डली चर्च. त्या चर्चीन हुंय आसलो जेजू भायल्यान जेजू आसलो, न भितर. And Paul warn us, if he that come and preach another Jesus is there, whom we have not preached, or another spirit, or another gospel, he might be accepted. Make sure, my friend, तूं खऱ्या जेजूक मेवलेलो आसा. एक फॉल्स प्रिचर आसा मोगाच्या बाबा म्हणटा, फॉल्स पास्टर आसा, प्रिचर, तेंच्या कडल्यान सदांच फॉल्स जेजू आसता, फॉल्स स्पिरीट आसता, आनी फॉल्स शिकवण आसता तेंच्या जिवितान. लिसन, कितें घडलें तें कोण तुका नाडूंक शकता? एक जावन आसा तुजी प्रायड, आनी दुसरी जावन आसा फॉल्स टिचींग ओ फॉल्स चर्चीनी तूं आजून आसा जाल्यार. आय विल टेल यू, माय फ्रेंड, इफ यू मिस द रॅप्चर, तुवें केन्नाच पडोवना तसलें ह्या संवसारान जाता तें पळयतलें मोगाच्या बाबा म्हणटो. जेजून सांगलेलें आसा, केन्नाच घडोवना आनी केन्ना घडचें ना तसलो वेळ ह्या संवसारान येतलो म्हणून. यू लूज ऑल, तुज्या पांया पासून कडकडटलें मोगाच्या बाबा म्हणटो, टू स्टे ऑन अर्थ. तुम्ही पळयलां बुक ऑफ रेव्होल्युशन कितें म्हणटा तें? त्या दिसांनी लोक मरोंक सोदतले, पूण मरण पासून तांचे भितरलें धांवतलें, मरण पासून येवचें ना फुड्यान तेंचेर. लिसन, कितें घडलें तें? कित्याक लागून उरतले? फॉल्स चर्च, तो चर्चीन आसा देखून. फॉल्स जेजूक तेणें एक्सेप्ट केला देखून, फॉल्स गॉस्पल तेणें आयकला देखून. आनी हेंच घडलें मोगाच्या बाबा इन द ओल्ड टेस्टमेंट. वेन मोइसेस गॉन, जेन्ना मोइसेस मोगाच्या बाबा गॉन ऑन माउंटन, आनी मोइसेस डिड नॉट कम, आनी मोइसेस येवना ते पळोवन लोकांनी कितें केलें? एरनान कितें सांगलें? सगळें भांगार पळय कितें आसा तें हाड. कोण एरन? हाय प्रिस्ट, हेड, पास्टर्स, अ प्रिचर कुड बी. सगळें भांगार हाड आनी म्हाका दी. And he received them in their hand and fashioned it a carving tool after he had made a molten calf. And कितें केलें? खऱ्या देवाक सोडून कितें केलें? रॉंग देव तेणें केलो. आपल्या हातींनी तेणें केलें. आपणी हातींनी केलो पाडकुलो, जो हातराचे लाकडाचे देव, जो लोक वर्शीप करता आयज पासून, असले देव करून लोकांक कितें म्हणूंक लागलो?
And they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee out of the land of Egypt. पडेला मगोच्या बाबंदो होऱ्या देवाक ताणें वर्शिप करच्या परस खंयच्या देवाक वर्शिप केलो रॉंग देव and तेंच आयज घडलेलें आसा people are worshiping another Jesus, another gospel, another spirit. And they not even listen by me. Horo dev yes tani sogle padel astra pasun they still worship the wrong God. And listen what they did. And when the Aaron saw, he built altar. Kon asa Aaron high priest. And this puri moga chaba one a false dev. You see this, even the Catholic they worship is not through God. It's a man-made idol worship. They worship, my friend. होरो देव असताना मोच्या बाबंडो ताणे आपणाचीच हातीन केलेले वस्तूक ते वर्शिप करता. How foolish these people are. How can you make a God when God made you and me? तेन्ना देवान म्हाका आनी तुका केला. How evil this man, my friend. Listen, my friend, Aaron कितें केलें एक पाडकुलो केलो तेंगा आनी आल्तार केलो आनी म्हणून and proclaim, listen, Aaron the head, the pastor, leader, he said, tomorrow is the feast unto the Lord, and they dancing. पण कोणाक वर्शिप करता फॉल्स देव. पण त्यांच्या मोतीन कितें दिसतालें आपणी वर्शिप करता तो सारको देव म्हणून. आनी हेंच आयज घडलेलें आसा चर्चीनी मोगाच्या बाबंदो. लोक चिंता आपणी वर्शिप करता तो होरोच जेजू म्हणून. पण तेणी चौकशी करूं ना. They do not test this really Jesus of the Bible. Oh, wrong. You see, the Muslim believe Jesus. What kind of Jesus? Wrong Jesus. Book of Mormon and many charismatic, and they did the same thing. होऱ्या देवाक सोडून या पाडकुल्याक ताणें वर्शिप केलो. कोणें केला तो आपल्याच हातींनी वस्तू केलेले तेका ते नमस्कार करता मुगोचे बाब म्हणून कितले कुड्डेपण जावन आसा मनशाचे. Listen, God told Jeremiah chapter 10 verse 21, for the pastors are become brutish. That means ignorant, uneducated, hard, violent, and have not shouted the Lord. And they are काळजां सोडून सोदूना. Therefore they shall not prosper. And कितें? All the flocks shall be scattered. And सगळ्या चर्चीच्या लोकांचें निसंतन जातलें जालें म्हणटा. देव क्लेम करता, ब्लेम करता इस्रायलच्या एल्डर पळय आसा ताका. And listen, again, I'm pointing out, Jeremiah said, many pastors have destroyed my vineyard. I'm pointing out, church is also the vineyards of देवाचे. And कोणाचेर blame करता देव? Pastors, elder असले इस्रायलचे ताका in the same way today. And they have trodden my portion under the foot. And in the same way, Paul have said, my friend, for I know this, that after my departure, हांव मेल्या म्हणटच कितें जातलें? हांव मेल्या म्हणटा डिपार्चर मीन्स आय विल गो. आय हॅव एफिसीस गांवांतलो हांव भायर सरून वयतलो. ओ मरोन हांव सरकार वयतलो. कितें जातलें? ग्रिवियस वूल कोले कितें करता? खावपाक येता, पिसडूपाक येता. तेच भशेन चर्चीन लोक, चर्चीन फॉल्स प्रिचर, फॉल्स पास्टर्स, फॉल्स प्रॉफेट येतले. And not sparing the flock. And चर्चीच्या लोकांच्या बावड्याचें, इनोसेंट लोकांच्या बावड्याचें कांय करपाना. तुमी पळयलां आयच्या दिसाके सबार प्रिचर आसा, प्रॉफेट आसा, त्याच्या फुड्यान मोगाचे बावडे इनोसेंट लोक आसा, देवाचें उतर तांकां बावड्यांक खबर ना ते. आनी ती बावडी आयकता हे प्रॉफेट म्हणून, ती बावडी आयकता हे पास्टर म्हणून, पूण खरें डिसर्निंग ना मोगाच्या बाबंदो. लिसन, पॉलान क्लियर सांगलेलें आसा, नॉट स्पेरिंग द फ्लॉक. एंड देन ही सेड, अमंग युअर ओन सेल्फ men shall rise. चर्चिल्ले भितरलेच भायर सरून येतले, स्पीकिंग perverse things to draw after the disciple. And आपल्याच्या हडल्यान सबार जाणांक वतले मोगाच्या बाबंदो. And I will tell you before I close. आम पळयता हांव केन्नाय तुवें बील हारीक करता जाल्यार तेका डेट आसता, अमके तारखेर तुवें करूंक जाय म्हणून. You know, always there's a date, or even doctor have given date or due or expire date आसता. तेच भाशेन मोगाच्या बाबंदो देवान एक डेट दिलेली आसता. And if you reject this date, if you reject this call, God is never going to save you. Listen, the Bible ki sangta hai. Listen. Again, book of Hebrews sangta. Again, he kide limited a certain day. Devan limit dilele asa संसाराक.
रॅप्चर जावच्या पयलो चर्चीक लिमिटेड डे दिला आसा, टायम दिलेलो आसा, वर्सान दिलेलें आसा. A certain day saying in David, today, after a long time, it is said, today if you hear his voice, harden not your heart. आयज जेजू तुज्या काळजाच्या दारार मारता जाल्यार म्हज्या भाव भयणांनो harden करू नाका. Do not give up. Open the door. Repent. सांग जेजू म्हज्या काळजाच्या दारार मार. I don't want to left on earth. Please Jesus, knock my door. कित्याक जेजू सदांच मातशें ना मोगोच्या भाव भयणांनो. एक दीस टायम येतलो Jesus will pass by. जेजू तुजें घर उतरावन दुसऱ्याच्या फुड्यान वयतलो. He will not always plead with you. He will not always knock your heart. And ताका लागून बायबल सांगता God will give up the person. देव मनशाक सोडून दिता मोगोच्या भाव if he not serious with God. And ताका लागून book of Hebrew warning दिता if you hear his voice, harden not your heart, open the door. And once the time is up, कितें जालें? देवान मनशाक वर्सां दिलेलीं बुक ऑफ जेनेसिस 120 वर्सां आनी लोकांनी जिवीत बदलूं ना तेन्ना कितें जालें? लिसन, and Noah and all their family went inside, and as God commanded, and listen, and the Lord shut him in. कोणें देर धांपलें? देवान म्हणटा तें तारवाचें देर धांपलें मोगोच्या भाव भयणांनो. And when God closed the door, it stay closed and no one can open the door. Not Mary, oh Muhammad, oh Allah, nothing, my friend. When God closed the door, he stay closed. Listen, Bible आमकां कितें सांगता तें? जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना सडनली रॅप्चर जालें म्हणटस लोक म्हाका बोबाड मारूंक लागतलो, Lord, Lord. And when the master of the house risen and shut the door, he began to stand outside and knock the door. Lord, Lord, open to us, Lord, Lord. And Jesus म्हणटा, I know you not whence you are. हांव तुका वळखना. कित्याक हांव तुका दारार मारतालो म्हूण तुवें म्हाका दार केन्नाच काडूना. हांव तुका आपयतालो खंयच्या प्रिचरा वरवीं ओ पास्टरा वरवीं खरो जो देवाचें उतर सांगता. पूण तें कान बेरे केलें आनी जेजू म्हणटा तूं जेन्ना दारार मारतलो हांव तुका दार उक्तें करचेना. Listen, my friend. And while they went to buy, the bridegroom came. You know the 10 virgin? 10 वरांची ओपार, 5 शाणे आनी 5 पिशे म्हणटा. आनी जेन्ना ताका कळलें तेल ना म्हूण आनी ती तेल हाडूंक गेलो तेन्ना too late. And they come afterward and they said, Lord, Lord, open to us. And Bible said, and the door was shut. देर धांपलें म्हणटा. आनी ती दारार मारता, सायबा आमकां दार उक्तें कर, Lord, open to us, Lord, open to us. And the bridegroom said, I never knew you, depart from me. And listen, my friend, देव कितें म्हणटा? Because I have called you and you refuse. हांव तुका उलो मारतालो पूण तूं you refuse. I have stretched out my hand and no man regret. म्हजी फकाणां तुवें केली म्हज्या उतराची. हांव तुका उलो मारतालो. I have called you so many times through the preaching. Ye have said not all my counsel and none of my reproof. Then shall they call upon me and I will not answer. And they shall seek me early and not find. एक दीस येतलो मोगोच्या भाव भयणांनो. It will too late for you. आनी तूं ताका उलो मारतलो आनी देव म्हणटलो ना हांव तुका देर उक्तें करना. कित्याक हांवें तुजेर देराचेर मारलेलें तेन्ना तुवें म्हाका देर उक्तें करूं ना. It's too late. And I will tell you before I close how God knock your door. कसो देव तुजे लागीं उलयता आयज. कसो देव तुज्या काळजाच्या दारार मारता आयज. Through the gospel. Listen, my friend, I will give you example. जेन्ना देवान आदांक रचलो तेन्ना ही रोज पळय आसता, फूल आसता पळय तें परी तेजें जिवीत आसलें. सर ब्युटिफूल. You see the rose. This is exactly like Adam, my friend, before. Wonderful, beautiful, like आमी पळयता रोज वास दिता, smell दिता. The rose exactly like Adam. Wonderful, pleasing God, love God.
But when he seen, you know what happened? कित जालें? ती रोज कित जाली? मेली. आकान्न जालो तिथं. जिवीत असलें तें मेलें, लायफ असलें तें मेलें, आनी मरण येयलें मोगाच्या बाबून त्या रोजीचेर. तेच परी आदान जेन्ना पातक केलें तेन्ना आदाम मेलो. He was dead, empty, under the curse, unclean, dirty, wicked, emptiness. There is no peace, there is no fellowship. He could not know who is now calling to him. He lost the fellowship of God. And तेतू सोडिया मनशाक खबर ना देव कोण तो. तेका लागून आयज आमी पळयता मनशाक खबर ना देखून हो रिजल्ट जावन आसा. देव म्हूण सोजमोन झाडांक, मातयेक, हातरांक, लाकडांक आनी मुर्त्यांक वर्शीप करता. कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ दिस वन मेन सीन. आनी मोगाच्या बामदी रोज जशी मोत्ता तेच परी आख्ख्या संवसाराच्या लोकांचेर मरण येयलें तेतू सोडियो. आनी हे मरण तीन भाशेचें मरण. स्पिरिच्युअली डेथ, physical death, and eternal death. And listen, my friend. आम पळयता केन्ना मेलेलीं झाडां कितें करता आमी? कातरून उज्याक घालता. तेच परी मनशाचें लायफ आनी मनशाचें जिवीत हालीं उज्याचें जावन आसा. कित्याक उपकरण तसलें वेस्ट, वर्थलेस, एम्प्टी, नॉट फिट इन द प्रेझेंस ऑफ गॉड. मेलेलीं झाडां आमी कितें करता? गार्डनान दवरता ना. जी लागोना ती जमनीक, जी फळां दिना ती जमनीक, मेल्या ती जमनीक, मेल्या ती झाडां आमी काडटा आनी उज्याक घालता. तेच परी मोगाच्या बाबून सगळीं आमी देवाच्या नदरे मुखार हे फुलां परी मेलेलीं जालेलीं आसा. बट यू नो वॉट? तुका आनी म्हाका जिवीत दिवपाक, तुका आनी म्हाका खरें जिवीत दिवपाक, जिवें करपाक तें झाड. जस्टीस मस्ट बी डन. आमी सगळ्यां देवाचे लॉ म्हणून आमी गिल्टी जालेली आसा, मेलेली आसा आमी. आनी आमच्या पथकाचो पनिशमेंट जावन आसा. द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ, इटर्नल हेल. ज्या जाग्यार होप ना मोगाच्या बाबंडू, ज्या जाग्यार लोक मरण करता पूण लोक मरना, थिंगा लोक किवचे मारता, थांबना, फेलोशिप ना, डार्कनेस, टोटल डार्कनेस जावन आसा. किडो मरना, मनीस मरना, फायर मरना, आनी तुजो सोल आनी तुजो स्पिरीट तूं केन्ना मरण. असलो पनिशमेंट आमचो. बिकॉज गॉड इज अ जस्ट गॉड. वी हॅव ब्रोकन द लॉ. आमी केन्ना फोटी मारल्या, लावयापण सांगल्या, जास्ती मारल्या, आमी आमकां जियेलेले आसा. आमी देवाचें उतर काना बैल्यार घाल्लेलें आसा. आमी आयकोना जेजूचो ताळो. देव आमच्या कर्जाचेर दारार मारता तें आमी आयकोना. वी हॅव ब्रोकन द लॉ. बट ऑन दॅट डे God so loved the world, and Jesus come, my friend, and die our sin, our wages on the cross, in order to give us eternal life. And he's the only person who died and buried and rose again. And he said, I am alive forevermore, and I have a key of hell and death. And take a look at mogacha babondo. When you repent, just like the tax collector, God be merciful unto me, God be gracious unto me. A fool poi melele asa, I rose melele asa. Therefore, tuja life bitolan melele asa. When you say, when you recognize God, I'm sorry, God. God be merciful unto me. God, maja path kar mi tuka dukhaila, Lord. I have sinned against thee. God, be merciful unto me. I have gone away, God. Please, I have disobeyed you, God. I'm sorry, oh God. Be merciful unto me, oh God. That very moment, my friend, Holy Spirit will come in your life. And जशी मेलेली रोज आसा तशी, He will make you better than before. He will give you life. And Takalam Paul सांगता, if anyone who is in Christ is a new creature. Paul said, even we were dead in sin, he had quickened us with Christ, and by grace you are saved. Grace you are saved, my friend. Ask you, my friend. Jesus will knock your door today. If you humble and say, I'm God, I'm sorry, oh God, such a wretched man I am. Such a dirty man I am, Lord. Tia baka kitla uloma, Lord, I inkar kela, Lord. I kana boyred galla, Lord, I go na, Lord. I tia baka kitla uloma, Allah, huncha preacher over you.
तुझ्या उत्तरावर ऐकणार केला. लॉर्ड बी मर्सीफुल टू मी. लॉर्ड प्लीज हेल्प मी. ओ लॉर्ड, Lord, help me, Lord. Come in my life, change my life. I want to give my life. I want to open my heart, Lord. Please help me, oh Lord. Come in my heart. Do not pass, Jesus. Do not ignore me, Jesus. Jesus, help me, Jesus. If you cry, my friend, you see that Jesus is going to come in your life and He will change you, give you peace and joy and life. And if you reject this message, if you reject His call today, He will also going to reject you, and He will never take you rapture, and you will see wrath of God on earth. That day people are going to kill each other, my friend. You will lose all your family, your property, everything whatever you have. त्या दिसांनी तुझ्या लागी किती आसा ते सगळं तो लूज जातलो मोगाच्या बाबंड. If the rapture took place today, what's the life? Jesus said, आख्खो संवसार तुवें जोडलो, पूण तुजो आत्मा साल्वा जावन जाल्यार कित्याक कोपता? I ask you, close your eyes today.